अडकल्ल्या मोपा विमानतळ प्रकल्पाची वाट वर्सा उपरांत मेकळी. हनुमान आरोसकार आणि एनजीओ रेनबो वॉरियर्सान मेळून ग्रीन ट्रिब्युनलाच्या आदेशाक सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज दिल्ली. वर्सा फाटीं सुप्रीम कोर्टान मोपा विमानतळाच्या कामाक स्टे दिल्ली आणि फाटले वर्सभर मोपा विमानतळाचें काम बंद आशिल्लें. ताचेर हो निकाल. 2022 विमानतळाचो पयलो टप्पो जावं येता. सुप्रीम कोर्टाची मोपाचेर ऑर्डर जाल्या आनी वीच इज इन द फेवर ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी म्हाका खूब खोस जाता की हो निर्णय जो आसा हो गव्हर्मेंटाच्या सायडींतल्यान जालो सो दॅट आमचें काम जें आसा हें बेगिनात बेगीन सुरू जातलें. आमी म्हणटा की आमचो टार्गेट आशिल्लो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो बाय 2022. डेफिनेटली वीथ दीस ऑर्डर तें काम कंप्लीट जातलें. पण परत एकदां कोणी तरी म्हाका दिसता अशें विघ्न संतोशी लोकांनी परत हें काम आडोवपाचो प्रयत्न करचो आनी जेणे करून डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट ज्या पद्दतीन सरकाराचें आसा त्या डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्टाक अडथळे हाडपाचें काम काही लोक करतात तेंच्यांनी करचें न्ही. म्हाका दिसता इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ओके ह्या विशया कडेन पळोवचें इतकेंच. निकाल दितना कोर्टान मोपाचें काम घालून दिल्ले सगळे नेम आणि पर्यावरणीय अटी पाळून चल्ला काय ना तें पळोवंक निरी हे पर्यावरण अभ्यासक तज्ञ संस्थेक नेमूंक सांगल्या. प्रकल्प बांदतना नजरेक आयिल्ल्या अणिवांची कोर्टात नोंद. विमानतळ बांदतल्यांनी राखीव रानांची पुराय म्हायती दिवंक ना. पर्यावरण दाखलो दितना घाल्ल्यो बऱ्योचश्यो अटी. कोर्टाच्यो अटी पाळटात काय ना तें पळोवंक तज्ञ संस्था. कोर्टान निरी संस्थेचेर दिला निरीक्षणाचें काम. विमानतळ बांदतलो तोच उखलतलो निरी संस्थेचो खर्च. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.